पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताची भलायकी बिगडिल्ल्यान बेरेस्तारा सकाळीं बाबूश मोन्सेराताक गोंय मेडिकलांत एडमीट केला. थंय ताचेर उपचार चालू आसात. सुत्रा कडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोन्सेराताचो रक्तदाब देंविल्ल्यान ताच्या भलायकेंत बदल जाला. आमदार बाबूश मोन्सेराताक जीएमसींत एडमीट केल्ल्याची म्हायती मेळटकीच ताचो इश्ट आमदार टोनी फेर्नांडीस आनी महापौर उदय मडकयकार जीएमसींत पावले. गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री सावंतूय जीएमसींत वचून आमदार बाबूश मोन्सेराताक मेळ्ळो. दोतोरा बरोबर आमदार मोन्सेराताच्या भलायके बद्दल चर्चाय केली. बाबूशाक घुंवळ आयिल्ल्यान ताका रोखडोच जीएमसींत हाडला. दोतोर ताका तपासतात. ताका कितें जालां तें दोतोरूच सांगतले अशें आमदार टोनी फेर्नांडीस आनी पणजे पालिकेचो महापौर उदय मडकयकारान सांगलें. सकाळीं ताका आनी चिनो दिसता म्हणजे ताका घोड येवपाक लागली. घोड येवपाक आमी ताका आमकां आपयलो तेणेंनी आनी आमी लोकल डॉक्टराक हाडलो, चॅकअप केलो, प्रेशर एंड एवरीथींग वॉज नॉर्मल. ओन्ली थिंग डॉक्टरान सस्पेक्ट केलें केस ऑफ ENT म्हणूंक लागलो, लुक्स लायक वर्टिगो. हाडल्या उपरांत द सेम थिंग द इवन GMC डॉक्टर सेड नाव द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. Once it is done, you will be discharged from the hospital. At the condition कैसे है sir? Condition absolutely is fine, is stable. Then only it is initially it is said it looks like it is vertigo. Exactly किती झालेले? घुंवळ येता न्हू, वर्टिगो म्हणजे कितें न्हू, घुंवळ येता न्हू, इतलेंच. इज अ केस ऑफ ENT, बॅलन्स मातसो हालता. डॉक्टर वील टेक केअर. इट इज नॉट अ सिरियस थिंग. सारको नॉर्मल आसा, काय चिंता करपाची गरज ना. डॉक्टरान सांगला आज सांजचे नाल्यार फाल्यां डिस्चार्ज करतले. फक्त ऑब्जर्वेशना खातीर ताका दवरला, कित्याक थोडी टेस्ट करपाची आसा. त्यो थोडी टेस्ट जाल्या बरोबर आज सांजे नाल्यार फाल्यां घरा धाडटा झाला. तो सारको शांत आसा, काय ना, कांयच कोणें लोकांक अपील आसा की लोकांनी कोणें पॅनीक जावचें न्ही. बाबूश सारको नॉर्मल आसा आनी रोखडोच ताका आज सांजे नाल्यार फाल्यां डिस्चार्ज मेळटलो. कितें जाल्लें एक्झॅक्टली म्हणून हाडलो तांकां? मातशी चक्कर आयली म्हूण ताका सकाळ फुडें ताका उठल्या बरोबर चक्कर आयली म्हूण ताका हॉस्पिटलान हाडलो.